नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे येवकार. खबरो विस्तारान. रियल इस्टेट लॉबीचो मुणकारांचे जमनीचेर दोळो मांद्रेचे कॉन्क्रीट जंगल जावंक दिवचो ना. वेळ पडल्यार कायदो हातात घेतलो आमदार जीत आरोलकार हेडो. मोगोचो खंय ह्या विशयाचेर जाय तसो तेंको मेळोंक ना. लोकां खातीर वावुरतलो. सध्या खंय मोगो कडेन निश्ठावंत. 2027 फुडें पक्ष ढवळीकारा फाटल्यान, राज्य म्हणून मुख्यमंत्र्या फाटल्यान. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सामके न्यू भाटकार तयार जावपाक लागले. ते न्यू भाटकार काय गोंयकार न्ही. त्या न्यू भाटकाराक तुगे गोंयचे व्हडले पडून गेला, गोंयकारांचे व्हडले पडून गेला, मुणकारांचे व्हडले पडून गेला अशें कांय म्हाका दिसना. हे जे न्यू भाटकार आसात तांकां तुमी आमदार म्हूण कशें टॅकल करतात? पळय, आमदार म्हणून टॅकल करपाक आमकां सरकारी यंत्रणा यूज करचीच पडटली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान क्लियरली सांगला फूल फ्लॅश मुणकारांक न्याय दिवपाचो. कोणूय आसूं भायले ते. आतां मदली यंत्रणा जी आहा डिपार्टमेंटाची ती जर खंय घुसापली मागीर आमी कितें एज अ लोकल आमी मागीर कायदो हातीन घेवचोच पडटलो आनी अटॅक करचे पडटले. नाल्यार न्याय मेळचो ना आमच्या लोकांक. हे क्लियर सांगता तुका. आनी हे स्टँडाच्या डिसिजनाचेर हांव येयलोलो आहा. म्हणटात परत तुमी त्या ग्राउंडार देवन ते आडयतलो कितें करूंक दिवचो ना. लिमीट आसता, नो डावट. डेव्हलपमेंट जाता. आतां कोण बारीक प्रोजेक्ट करता, आतां समज फॉर एक्झाम्पल तुका उदाहरण दिता, 2 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. 2 लाख स्क्वेअर मिटरान 30,000 स्क्वेअर मिटरान करता आनी खंय अंडरस्टँड जाता. पूण 2 लाखाचे 2 लाख तूं कॉन्क्रीट जंगल करतले हे अलाउड करचे ना आमी. प्रश्न जीत बाब ह्या की इतली वर्सांनी परत ह्या मोगोच्या आमदाराक हो प्रश्न विधानसभेक माणूस असो दिसता. पण मोगोच्या नेतृत्वा कडच्यान तुमकां जो तेंको मेळपा जाय आशिल्लो, आवाज जावपा आशिल्लो, तो दिसना. हें कितें? अजून तरी म्हाका कोणाचो फोन येवंक ना. म्हणजे खंयच्याच लिडराचो बरें केलें म्हणून. म्हणजे आसता न्हू घरांतल्या मनशान जेन्ना कितें बरें जर करीत जाल्यार शब्बास म्हणून फाट थापयतात बरें केल्या म्हणून. वायट केलें जाल्यार तापयतात रॉंग केल्या. पूण बरें ना वायट अजून पर्यंत तरी म्हाका कोणाचे हे अशें येवंक ना. सो पक्ष म्हणून बाबा आमच्या आमदारान विशय घेतलो, ताका सपोर्ट करया अशें जालां ना. तशें कांय जावंक ना. मनान तुमकां मोगो आसा, मनान मोगो बद्दल तूं अशें मोगो आसा पण तुमी मनान पुरायपणान सामकी मोगो भितर नात. ना ना ना. मोगो हांव तुका अजून सांगता, हांव सगळ्यांक कोणाक मानता ते मोगो पक्षाक मानता. हांव केन्नाच मोगो विशयी केन्नाच रॉंग आनी वायट उलोवंक शकना. कित्याक रॉंग कित्याक उलोवपाक? रॉंग उलयनासतना सुद्दां बाबा हय आतां आपल्याक ते बरें कम्फर्टेबल ना अशें म्हणपाक जाता ना. तशें कांय ना. कम्फर्टेबल ना. तूं आतां कशें सांगूंक शकता? तूं कम्फर्टेबल 27 सांगूंक जाय. आतां सांगून फायदो ना न्हू. कम्फर्ट 27 कळटलो म्हणटा तुमी. ते डिसिजन तेन्ना न्हू. पूण आतां कितें बरें जावं शकता भितरल्या भितर. ते कितें जावं शकता. कारण तुमची आनी मुख्यमंत्र्यांची इश्टागत ही आज जगजाहीर आहा. आनी ही इश्टागत जर पळयली जाल्यार ऑब्वियसली हे प्रश्न येतात की तुमकां खंय वचपाचें आसा आनी तुमकां खंय रावपाचें आसा. हाजेर तुमी कितें सांगतले? हूम डू यू कन्सिडर एज युअर लिडर? प्रमोद सावंत काय सुदीनबाब ढवळीकर? वेन स्टेट कम्स डॉक्टर प्रमोद सावंत. वेन पार्टी कम्स सुदीन ढवळीकर. बीजेपीक हारयतले जाल्यार इंडिया अलायन्स आसा बरें. पंजाबात आपाचें सरकार आसा. गोंयांतूय सरकार हाडूंक खंय यत्न जातले. दिल्ली सरकार गेल्या उपरांत आपाचे दोनूय आमदार गोंयांत आपाचें फूटप्रिंट वाडोवपाचें उलयतात. अलायन्स म्हणलो हें जें घडोवन हाडलें वॉज अ न्यू सेटअप. आमकोडे इंडिविज्युअल हेजेर बीजेपीक हारोवपाक जायना तें चोयन अलायन्स कॉमेस जाल्लें. सो तें अलायन्स आसल्यार सगल्यांकूय बरें, बीजेपी उडयतो जाल्यार. पूण एज अ इंडिविज्युअल पार्टी आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू नाव इंट्रोस्पेक्ट. वी आर गोइंग टू सिट. वी आर गोइंग टू मेक आवर ग्रासरूट लेवल बेज ग्रो. कित्याक लोकांक आज जो वोट तुमी चोयला इज नॉट अगेन्स्ट दी आम आदमी पार्टी फिलॉसॉफी. सो दे हॅव बीन गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी. वी विल पुश देम टू वर्क एंड वी वॉन्ट टू सी हाउ मच अकाउंटेबिलिटी दे आर पुटिंग आउट ऑफ देअर इलेक्शन प्रोसेस. आमची इफेक्ट ती कांय जावपा ना. सो आतां आमी आनीकय काम करतले. आम आदमी पार्टी गोंयांत आनीक काम करून ग्रावंड वर्क आनी करतले. कित्याक आमचो पंजाबाक गव्हर्मेंट आसात. आतां आमचे लिडरूय आतां कॉन्सन्ट्रेट करतले आमी आम आदमी गोंयांत वाडोवपाक. लोकांचो उत्साह भरपूर आशिल्लो पूण अंडर करंट्स जे आसता, बाकी फॅक्टर आसता, दुसऱ्या पार्टींचो रोल आसता, बाकी जे दुसरे कॅन्डिडेट आसता तांचो रोल आसता, तो तुका जेन्ना रिजल्ट जाता तेन्नाच कळटा. आतां गोंयांक इलेक्शन इम्पॉर्टंट ना जाल्यार गोंयांक हो रिजल्ट इम्पॉर्टंट इतल्याक लागून की गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी सेल्फीश राजकारण करता. गोंयकारांक
पिशान काडपाचें राजकारण करता. गोंयांत फाटल्या 3 वर्सांत 1154 टोपयांची एक्शन घेतल्या, 55 लाख फायन मारल्या. दर्यादेगेर सोरो पिवपी 792 जाणांचेर एक्शन घेतल्या, 15 लाख फायन मारल्या. टुरिझमाचो डाटा सांगता परवानगी नासतना हॉटेल रेस्टॉरंटां चलोवपी 322 जाणांक 10.5 लाख फायन मारल्या. टुरिझमाचो विधानसभेंत डाटा. गोंयच्या दर्यादेगेर तोपये वाडल्यात, ते गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांक पिडटात. तांचेर कारवाई करपाक जाय म्हूण फाटले कांय दीस स्टेक होल्डर मागणी करताले. पर्यटन खात्यान त्या नदरेन कारवाई करपाक सुरवात केल्ली. डाटा मेळटा ते प्रमाण पर्यटन खात्यान फाटल्या 3 वर्सांत उत्तर गोंयांत वट्ट 1125 टाउट्सांचेर कारवाई केली. टाउट्सांक दरेकी 5,000 रुपया मेरेन दंड दिला. उत्तर गोंयांत वट्ट 54,25,000 रुपया फायन मारल्या. फायन भरूंक नाशिल्ल्या 40 टोपयांची प्रकरणां पुलिसेंत सुरू आसा. दक्षिण गोंयांत 32 टोपयांचेर कारवाई करून 1,16,000 रुपया फायन मारल्या. मजगती मेळटा त्या डाटा प्रमाण 2022 उत्तर गोंयांत 309 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 8 टोपयांचेर कारवाई केल्ली. 2023 430 उत्तर गोंयांत जाल्यार 15 दक्षिण गोंयांत तोपयांचेर कारवाई केल्ल्या. 2024 351 उत्तर गोंयांत तोपयांचेर कारवाई केल्या. दक्षिण गोंयांत 9 तोपयांचेर कारवाई. 2025 आतां मेरेन उत्तर गोंयांत 35 जाणांचेर कारवाई केल्या. दक्षिण गोंयचो डेटा ना. उत्तर गोंयांत दर्यादेगेर सोरो पिवपी 792 पर्यटकांचेर पर्यटन खात्यान कारवाई केल्या. तांचेर वट्ट 15 लाख मायज फायन मारल्या. राज्यांत बेकायदेशीर हॉटेलां, होमस्टे आनी राबितो सुवाती आड मोहीम. 322 बेकायदेशीर आस्थापनांक कारणां दाखय नोटीस काडून तांकां वट्ट 10,75,000 फायन मारल्या. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. केंद्रान गोंयचो प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी स्किमीत आस्पाव करचो. गोंयची उदका पुरवण जाग्यार घालूंक केंद्रीय जलशक्ती स्कीम तशेंच टुरिझम नेट दिवंक टुरिझमाच्यो इन्फ्रा उदरगती स्किमी गोंयांत दिवच्यो. केंद्रीय बजेटा उपरांत GCCIचो अध्यक्ष बाबा धेपेची PM उक्तीट. GCCIच्यो सुचोवण्यो खंय बजेटांत रिफ्लेक्ट जाल्यात. कांय दिसां पयलीं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान सर्वसामान्यांक फायद्याचो असो अर्थसंकल्प सादर केलो. देशभर अर्थसंकल्पाची तोखणाय जाली. अर्थसंकल्पा उपरांत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक बरोवन कांय मागण्यो केल्यात. गोंयांत मर्यादीत उदका पुरवण, उदकाक लागून लोकांचे हाल जातात. केंद्रान जलजीवन मिशना वरवीं लक्ष घालून उपाय येवजण हाडची. गोंय पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन मळार विकास प्रकल्प वाडोवपाक खासा निधी दिवचो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 डे केअर कॅन्सर सेंटरां उबारचीं. केंद्र सरकारान गोंय राज्याचो प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजणेंत आस्पाव करचो. गोंयच्या शेतकारांक फायदो जातलो. GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास देंपोन प्रधानमंत्र्याक बरोवन मागण्यो केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लायटीचे खाते खांब्या वयल्यान खांब्यार केबल घालूंक परमिशन दिता. केबल झाडा वयल्यान खांब्यार घालूंक मेळना ही काशीनाथ शेट्टी उलयलो. झाडा वयल्यान केबल राना खात्याक लागता ताचेर जाय जाल्यार तांच्यांनी एक्शन घेवची. केबल ऑपरेटरांनी खंय आजून केबल आयडेंटिफाय करूंक ना. केबल कोड थारोवन लिस्ट मागिल्ले आजून खंय पत्तो ना. पूण आमच्या पोला वयल्यान झाडां करून परते पोलाक बांदपाक मेळना इतलें आमकां शुअर. आमी पोल टू पोल दिता आनी झाड आसा जाल्यार आमी कट करता. आमी परमिशनां काय कोणाक दिवंक ना अजून. आतां दॅट यू हॅव टू आस्क द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इफ दे हॅव गिवन परमिशन. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन घेना जाल्यार एनवायरमेंटलिस्ट आहा न्ही ते करतले आपले झाडाचे. ते एनवायरमेंटलिस्ट वील सी. तांकां झाडाक बिडाक कितें हें केल्यार ते बोवाळ मारतात न्ही. दे वील सी. तांकां झाडाक चलता जाल्यार नेट चलता काय म्हणून. एक्चुअल इन लॉ देर इज नथींग यू कॅन डू एज पर रायट टू वे फ्रॉम द ट्री. ऑपरेटर कितें जाय आमच्या हेज्या प्रमाणे आमी तांकां हें दिल्लें आसा त्या प्रमाणे तांणी कांय आमकां अजून तांणी आमकां प्लॅन दिवंक जाय काडपाचो. तो प्लॅन म्हाका रोखडोच दिवंक जाय एज पर रायट टू वे. तांणी प्लॅन काडपाचोय दिवंक ना, कांय पयशे बिशे कांय भरूंक ना आनी कांय ना. आनी कलर कोडींग बीन कांय ना. आनी तशेंच आसा कांय ना. बंचाचे बंचीस आसा तशें.
दे हॅव मेड एप्लिकेशन आय थिंक टू IT डिपार्टमेंट. आमकां आयल्यार आमी कितें ताजेर विचार करतले आनी बरें दितले. ते काड पळय सर, तांणी इल्लिगल घातला ते पयले काडूंक जाय आनी मागीर आमकां रियल टायम दिवन तांणी ते घालपाक जाय. ताजें सगळें आसा कशें. मागीर तांणी आमकां कशें घालतलो म्हणून सर्वेक मागूं हें पयलीं काडूंक जाय. स्टेबली आतां काय घेवंक ना. हें काडटकूच मागीर तांकां ते आमी घालूंक दितले आनी हें आसता. आमची एक्शन आमी बरोवन दिला सर. पब्लीक नोटिसा परस रायट टू रिमुवल आमी दिला. तातूंत तांणी रोखडोच आमकां दुसरे दिसा प्लॅन दिवंक जाय. तांणी कांय आमकां प्लॅन बीन दिवंक ना आनी तांचें सगळें इल्लिगल आनी लिगल कांय ना. प्लॅन बीन कोणाच कडेन कांय ना. सो वॉट एवर इज दॅट वी वील डू एज पर लॉ. आमी एज पर लॉ नोटीस इश्यू केला. फुडलो हे आसा आनी परते कोर्टाची केस आसा. कोर्ट वील टेल अस. कोर्टान सांगलें आमकां काड म्हणून आमी काडटले. तांचें इल्लिगल आहा तें आमकां काडूंकूच जाय. कोर्टान सांगलें आमकां काडनाका. रानटी जनावरांची शिकार करपा खातीर स्फोटक पदार्थ सांठोवन दवरिल्ल्याच्या आरोपा खाला वाळपय पुलिसांन वाळपय हातवाड्यार रावपी झाकीर हुसेनाक अटक केल्या. ताचे कडच्यान 5 गांवठी बॉम्ब, धातूचे 4 ल्हान तलवारी आनी एक स्टेनलेस स्टीलचो चॉपर जप्त केला. पुलीस फुडलो तपास करता. नमस्कार, हांव सध्या वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी काल वाळपय पुलिसांनी हातवाडा नानूस हांगासर झाकीर हुसेन म्हणून एकल्याच्या घराचेर रेड मारली आनी ते रेडीन तांकां 5 क्रूड बॉम्ब, 4 धाकटे सूर्यो आनी व्हडले एक चॉपर तांकां ते रेडीन मेळ्ळेलो आसा. सो सगळे जे हत्यारां अलॉंग विथ क्रूड बॉम्ब आसा ती अटॅच केल्ली आसा आनी झाकीर हुसेन रावपी हातवाडा नानूस हेका तेंच्यांनी अरेस्ट केल्लो आसा. जेन्ना ताका अरेस्ट केल्लो तेन्ना तेंचे कडेन अशें कळून येता की हे जे क्रूड बॉम्ब आनी जे हत्यारां आसा ती हंटिंगे खातीर वापरतलो अशें म्हणून आमकां पुलिसां कडल्यान कळयलें आसा. आनी सध्या जो झाकीर हुसेन आसा ताका पुलीस स्टेशनाचेर वाळपय दवरलेलो आसा आनी आतां ताका रिमांडाक कोर्टान प्रोड्यूस करपाचो आसा. 70 प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कोलवाळ जेलींत आशिल्ले कैदी अजीज असिफाचेर ताच्याच वांगडा कादयेंत आशिल्ल्या कैद्यान फ्रायींग पॅनान हल्लो केल्याची घडणूक घडल्या. न्हिदिल्लो आसतना ताचेर खंय हल्लो जालो. असिफान दावो केला. उपचारा खातीर असिफाक हॉस्पिटलांत दाखल केला. 27 वर्सांचे चलयेक अपहरण करून तिका कर्नाटकात डांबून दवरिल्ल्याच्या आरोपा खाला कोलवाळे पुलिसेन बार्देसांतल्या मुस्तफा अब्दुल कचनगर ह्या 34 वर्साच्या मनशाक अटक केल्या. हे आदी त्या चलयेन कचनगराच्या आड कोलवाळ पुलिसेंत कागाळ केल्ली. पुलिसांनी 2 फावट कचनगराक धरलो म्हूण कळटालें. कोलवाळे पुलीस स्टेशनात एक केस येयल्ली किडनॅपिंगाची आनी एक्यूज आहा तो मुस्तफा कंचनकर हो टीव्हीचोच. तेणे एक चेडवाक 27 वर्साच्या चेडवाक तेणे पयलीं ताका वाज हाडटलो म्हणून तेज्या अगेन्स्ट त्या चेडवान कोलवाळे पुलीस स्टेशनात 2 कंप्लेनी दिल्ल्यो आनी त्या कंप्लेनीचेर कोलवाळे पुलिसांनी ताका 2 फावटी अरेस्टूय केल्लो. पूण हालींच त्याच त्या मनशान त्याच चेडवाक घरांतल्यान ताका किडनॅप केल्ले आसा. ताका गाडयेन घालून कर्नाटका हांगासर येल्ले. फॅमिली आसा चेडवाच्या घरांतली फॅमिली कोलवाळे पुलिसांनी येवन मिसींग कंप्लेंट दिल्ली आसा. ही कंप्लेंट येताच कोलवाळे पुलिसांनी स्पेशल टीम काडली आनी ताका सोदपाक लागले. पूण तांकां ही कोलवाळे पुलिसेक ही हे ट्रॅकडावन करपाक सारकी डिफिकल्ट आसली. मोबायल बीन ते बंद करताले आनी डिफरंट लोकेशनां चेंज करताले. स्पेशल टीम कर्नाटका हांगा पावन तांकां एक रुमान चेडवाक तेणें बांदून घातिल्लें आनी जबरदस्त मारहाण केल्ली अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा सुत्रा कडल्यान. ताका बरेंच मारिल्लें आहा त्या चेडवाक. कोलवाळे पुलिसांनी चेडवाक तेज्या कडल्यान रेस्क्यू केल्लो आसा आनी जो एक्यूज आहा ताका अरेस्ट केल्लो आसा. आतांच पुलिसांनी ताका मेडिकला गेल्लो आसा. थंयच्यान ते ताका मॅजिस्ट्रेटा कडेन व्हरतले. मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. स्मार्ट सिटींतल्या 3ऱ्या फेजींतल्या कामा खातीर पणजेचे कांय रस्ते बंद केल्यात. 9 ते 28 फेब्रुवारी मेरेन रस्त्यांची कामां सुरू आसतलीं. एकूण 1,500 मीटर लांबीचे 5 रस्ते खंय कामां चल्ल्या. ह्या रस्त्यावेले येरादारी आडेकडेच्या रस्त्याक रूट केल्या. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे सिटींतले कांय रस्ते बंद आसले म्हूण कळोवणी काडल्या. स्मार्ट सिटीच्या फेज 3चे कामा खातीर खंय सिटींतले 5 रस्ते फेब्रुवार 9 ते 28 फेब्रुवारी मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतले. गीता बेकरी कडच्यान आयनॉक्सा मेरेनचो रस्तो
MG रोडार युको बँक ते विनंती रेस्टॉरंट, कोस्ता अल्वारिस रोडार अल्फान प्लाझा ते DB रोड जंक्शन, टॉम लिकर शॉप ते DB रोड जंक्शन, तशेंच कोस्टा आल्वारी रोडा वेल्यो 2 इंटरनल लेनी खंय येरादारी खातीर बंद आसतल्यो. हे रस्ते येरादारी खातीर बंद दवरले देखून आशिकुशिकच्या रस्त्यावेल्यान येरादारीची तात्पुरती सोय केल्या. जनरल बर्डन रोड घेवचे सोडून लोकांनी स्वामी विवेकानंद रोड घेवचो. DB रोडार पावूंक MG रोड वाया डॉन बॉस्को स्कूल येवचे. MG रोडार आशिल्ल्या वुडलँड शोरूमा कडच्यान पावपा खातीर लोकांनी स्वामी विवेकानंद रोड वापरचो अशें कळवणेंत म्हळां. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. अंदूच्या डिसेंबर मेरेन तिराळीचें उदक मोठ्या प्रमाणात वापरूंक मेळटलें ते पणजे हाडपाचो विचार आसा. WRD मंत्री उलयला. मांडवीच्या पोनर्च्यान पायपलायनीचो विचार. तेवटेन चिंबल 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेली चल्ल्यात म्हूण WRD खात्या कडेन प्रकरणां पावल्यात. बोरवेल्यांक नोटीस काडून पुलिसांक घेवन त्यो सील करतले. 9 ते 10 लाखां मेरेन फायनूय पडूं शकता. तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही आमकां मोठ्या प्रमाणात वापरपाक मेळटलें 2025. हांव मे म्हणना डिसेंबर पर्यंत आमकां खूब मेळटलें उदक, रॉ वॉटर मेळटलें. आनी हें उदक आय एम ऑल्सो थिंकींग ऑफ ब्रिंगींग इट टू पेंजीम. पर्वरी जशें पयलीं पर्वरी उदक येनाशिल्लें, आमच्या हांगसरानच उदक तुका सप्लाय जातालें. आतां पर्वरी जो प्लांट जाला त्या प्लांटा वयल्यान सगळे पर्वरी लोकांक उदक मेळटा. जशें पर्वरी आमी उदक हाडलें तशेंच पुलाच्या पोंदच्यान म्हणजे उदकाच्या पोंदच्यान जर पायपलायन घातली जाल्यार तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें पणजे सुद्दां आमच्यांनी रॉ वॉटर हाडपाक जातलें. इनफॅक्ट वी आर वर्किंग ऑन दॅट स्कीम. पॉसिबल जालें जर जाय जाल्यार तेंय करूं पळयता मुखार 1-2 वर्सां भितर. मजगतीं चिंबला सुमार 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेली सुरू आशिल्ल्याच्यो कागाळी WRD कडेन आयल्यात. संबंदीत धन्यांक नोटीशी धाडून पुलिशेच्या आदारान त्यो सील करतले. तशेंच गुन्यांवकारी सांपडल्यार 5 ते 10 लाखां मेरेन तालाव घालतले म्हण मंत्र्यान सांगलें. आतांच म्हाका नजरे हाडून दिले त्या प्रमाणे की चिंबल ह्या गांवांत काही लोकांनी बोरवेल्स मारिल्ले आसात. सादारणसो आंकडो आयकूं येता त्या प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदावट परमिशन जवळ जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय तांणी नोटीस काडिल्ली आसा आमच्या हाका कोणाक म्हटल्यार एस्टे इंजिनियराक वचून व्हेरीफाय कर अशें म्हणून. सो आमचे एस्टे इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून व्हेरीफाय करतले. आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस दे वील सी टू इट दॅट दीज वेल्स आर डिस्कनेक्टेड. एक दुसरें ज्यांनी कोणी कडक हें मारलें पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतले. आनीक तशें एक्टांत प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता. सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय जर जाय तांणी परमिशन मागपाक जाय. परमिशन मागून करपाक जाता. इलिगली अशे प्रकारची काम करप बरोबर न्ही. त्यामुळे हाजेर व्हेरीफाय करून जाता तितले कडक एक्शन घेतली वता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवान घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या फुटबॉल फुटसाल सर्तीत प्रुडंट मिडियाचो पंगड उपजैतिवंत थारलो. टुर्नामेंटान 10 पंगड वांटेकार जाल्ले. क्लायव्ह अल्वारिसाक बेस्ट गोलकीपर म्हूण एवॉर्ड मेळ्ळो. हांवें फर्स्ट टायम असली गेम पळयलेली हांव सो केन्ना अशी प्लेसाची गेम अशी केन्नाच पळोवंक ना. फर्स्ट टायम हांवें बरी उमेद भोगली की तुमची गेम पळोवपाक. ते बरे शेवले पयले हांवें स्टुडंटाची आनी सेमी फायनल पयली बरे शेवले बरे प्रोफेशनल पळय तुमी शेवले. आतां तुमी फायनलीक मातसो टायर्ड जाले तुमी. आनी तसोच हांव फालो दिता आमचे स्पोर्ट्स बॉलकांव मातसो डेली शेवपी आनी बरे भुरगे येलो मातसो तुजो टीम लिडर आनी तशेंच तुमी जिखले आनी बरे शेवन जिखले म्हणून आनी बरी फायट दिली. कितें आसता खंयची एक गेम जिखले तेजे फुडें आतां मात तुमी स्पोर्ट्स तुमचे दाखयले स्पिरीट आयलो तुमचो आनी अशेंच तुमी फुडें सरचे आनी अशेंच तुमी अशें एकठांय रावचे. मेन म्हणटा ती युनिटी इम्पॉर्टंट. अशेंच कितें आसता केन्ना गेमी शेवलेले एकामेकाक अशें उलोवन मातशें मिक्सअप जावन मातशें फ्युचर फ्रेंडशीप वाडटा आनी अशेंच तुमचें जावचें आनी म्हाजो हेल्प तुमकां सदांच आसतलो. बुलेटिन इतल्यार सप्ता हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले. प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप व्हॉट्सॲप ट्विटर फेसबूक टाटा प्ले ॲप JioD वेपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.